गवेरडे चालूच आहा। लोकांची शेती खूप नुकसान जाता। जे भात जाल्या उपरांत मागीर परत दुसरे पीक म्हणजे शेंगदाणे, हळसाणे तसेच मिरसांगे बी जे कोण लोक लाय ते आता खूप प्रमाणात कमी झाला। कित्याक तर ते गवेरडे येता आणि गवेरड्यां खातीर खूप नुकसान जाता। ते जो तिरायेचो ह्या पाणी सोडलेलो तिरायेचो कॅनल हा, त्या कॅनलान ते उदक पिवन म्हणून येता आणि ते परत भितन पडटा। ते भितन पडल्या उपरांत तेचेरूय न्यूज बी खूप व्हायरल बी जाता। पूण इतले न्यूज व्हायरल जावन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमच्या त्या सायडीन अजून काय पावोंक ना। लोकांची अजून जागृताय ना। लोक गवेरड्यांक भिवन शेतां बंद करता, शेतां करिना। पूण म्हाजे तर एक सांगपाचें लोकांनी गवेरड्यांक भिवपाचें ना। गवेरडे लोकांक भिवंक जाय आणि तांकां ते आमच्या ह्या इतल्या भागांसून जे येता गवेरडे त्या भागासून तांकां धांवडोवपाची गरज आसा। म्हणून आता जर तुमचो जर भाग जर पळयलो जाल्यार मॅक्झिमम कुळागरां आसात। आयज त्या कुळागरांची कितें स्थिती आसा? कुळागर म्हणजे पयलीं जी लायल्ली ती हे उडयत आहा मोडून आणि आता परत लोक लावपाकूच भियेतात। कित्याक लायल्ले जाल्यार हे येतले आणि मोडून उडयतले, तशें ना लावया आसूं पडींग। तशीच लोकांची सगळी जमीन त्या सायडीन पडींग दवरलेली आसा। कित्याक हे गवेरडे येवन नाशधूश करता म्हणून। मिरची जो भाग आसा तो मिरची मोठ्या प्रमाणात हांगा मेळटाली। आयज ती मिरची पिकयतात लोक ना। मिरची सध्या आमच्या त्या भागात आता तशी जायना। पयलीं जे लोक लायताले आणि त्याच मिरची जे लावन जे उत्पन्न घेताले आणि तेचेर बांद्या जावं म्हापसा सारख्या बाजारात वचून विकून जी मिरचीचेर कितें पयशे मेळटाले ते आता सध्या मेळना। आणि बाजारात आमच्या तिराळे वयली जी मिरची येता त्या खातीर ती मिरचीची रेट आमकां हाय पडटा। लोकांक घेवंक जायना म्हणजे ती खूप म्हारग जाता। कित्याक लायना तुमी मिरची? लोक लायना म्हणजे गवेरडे नाशधूश करता न्हू। पयलीं जशें 10-15 वर्सां पयलीं हत्ती येवन नुकसाण करताले आमच्या त्या भागात, तशें हत्ती येताले तेन्ना लोकांनीच एक मोहीम करून हत्तींक धांवडोवपाचें हे केल्लें। तशें आता लोकांनी परत एक जागृताय करून त्या गवेरड्यांक हांबडोवपाची एक गरज आसा सगळ्यांक। तुम्ही ह्या संदर्भात संबंधित जे खाते आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तांकां कळयलें ना? आता फुडल्या 8 दिसांनूच हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक एक एप्लिकेशन करतलो। कित्याक तर आमच्या ज्या भागांत हे गवेरडे आता येता ते इब्रामपूर सायडीन लोक वयता तांकां व्हेरी डेंजर। कित्याक ते गवेरडे रस्ते जो क्रॉस करतना तेन्ना ते चलत वचना, उडक्यो मारता, कोणाकूय बाय एक्सिडंट जावं शकता। म्हणून हांव आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सांगतलो कितें तर आमकां त्या सायडीन तुमची हे जाय तैनात जाय। आमकां जे रातचे जे गांवांत आमच्या गवेरडे येता ते आमकां त्या गांवांत आमच्या येवंक जायना अशें आमकां एक तो बंदोबस्त करपाचो आहा। एक 15 दीस तरी आमकां ते रातची मोहीम केली की ते आमच्या गांवाच्या हद्द भायर करपाचें आसा। स्पेशली आमकां हरण आनी तण ह्या गांवांत, कित्याक त्या रोडासूनच ते आमचे लोक त्या सायडीन येता वयता कामाचे लोक। आतां मोपा एअरपोर्ट आसल्या कारणान रातची ड्युटी आहा, कोण पुलीस बी आसता ते बायकान येतात, तांकां खूब ह्या डेंजर आहा। ते गवेरडे केन्ना येवं शकता रातचे उडकी मारून रस्त्याचेर।